आज कलाकार या नात्यान जर हांव जर उलोवपाक जर गेलो जाल्यार खूप आनंद व्यक्त करता. बरेचशा जवळ 2 वर्सां 8 महिन्यानंतर कला अकादमीची दालना, कला अकादमीचे दीनानाथ मंगेशकर सभागृह खास करून आमचे कलाकार जे आसात, रसिक जन जे आसात तांचे खातीर उक्ते जाल्ले आसात. त्या बद्दल गोंयच्या सगळ्यांच्या मनापासून हांव अभिनंदन करता. आणि त्याच प्रमाणे जे स्टेक होल्डर्स जे आसात, जे वेंडर्स जे आसात, ज्यांनी ही कला अकादमी स्ट्रेंथनिंग करपा खातीर, रिट्रोफिटिंग करपा खातीर, रिनोव्हेशन करपा खातीर मौलिक अशें योगदान दिल्लें आसा. इट इज अ व्हेरी डिफिकल्ट टास्क. एज अ इंजिनियर म्हणून हांव उलयता आसतना खूब डिफिकल्ट टास्क आशिल्लें. प्रत्येक फावटी खुबशीं संकटां आयिल्लीं आशिल्लीं, हें तुमकांय सगळें खबर आसा. परंतु त्या दृष्टिकोनांतल्यान त्या प्रत्येक संकटाक सामोरे वचून आज कला अकादमी जशी आशिल्ली तशी आज परत दिवपाचो गोंय सरकाराचो एक प्रयत्न आशिल्लो आनी म्हाका दिसता ह्या प्रयत्नाक यश मेळिल्लें आसा. म्हणजे 15th हय अप टू तांची 30th म्हणल्यार काबार. इट विल बी ओपन फॉर सीएम हॅज ऑलरेडी अनाउन्स्ड दॅट पब्लिका खातीर ही डिसेंबराच्या फर्स्ट वीक किंवा सेकंड विका खातीर ओपन आसतली. एक गोष्ट लक्षात दवरया, बुकींग घेवचे पयलू आतां साऊंड सिस्टीम जो आसा, बाकीचे सगळे टेक्निकल गोष्टी जे आसात त्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमकां आज ट्युनिंग करपाची गरज आसा. ट्युनिंग जाले नंतर नाल्यार कशें जातलें, फाल्यां सकाळी परत क्रिटिसिजम सुरू जातलें. त्यो काही गोष्टी आमकां परत आनी तो भार आनी तें वजें माथ्यार घेवपाचें ना, एकदम परिपक्व करून दिवपाक जाय. इस्तीच्या आपल्या इफ्फीचे कार्यक्रमाक बऱ्योचश्यो काही गोष्टी थोड्योश्यो सुदारीत जातले. आज नाटक आसा, परत 6, 7, 8, 9 आमचे स्वरमंगेश हो कार्यक्रम म्युझिकल हें आसा. त्या वेळाचेर आमच्या प्रख्यात गायिका आशा भोसले हाचो गोंय सरकार सुद्दां सन्मानूय ह्या कला अकादमीन करतले. हो एक असो उपक्रम आसा, तातूंत भितरूच आमी घालपाचो ठरलेलो आसा. कारण आमची ती एक गोंयची भूल जावन आसा आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आज मुखार वचपाचो आमचो प्रयत्न जाल्लो आसा. सर तुम्ही लास्ट मोमेंटाक एसजी कडेन हे दिल्ल्या कारणान ते म्हणटा ओपनिंग आनी क्लोजिंग फिल्मां कला अकादमीन जावचें ना. दॅट इज तो तेंचो प्रॉब्लम आहा. म्हजी गोंयकारां खातीर ही कला अकादमी आसा. त्या गोंयकारां खातीर कला अकादमी ओपन जावचें हें म्हजें स्वप्न आसा. इफ्फी आमकां सगळ्यांक खबर आसा 20 नोव्हेंबराक ती सुरू जाता. बट जरी आसतना तांचो तसोच जर प्लॅन जर आसलो जाल्यार दे हॅव वूड हॅव मेड द अल्टरनेट अरेंजमेंट आनी केल्लो आसपाक घडये शकता. सो तातूंत आनी म्हाका पूण आमी तांच्यांनी जी कला अकादमी आमकां मागिल्ली आसा ती आमी तांकां 15 तारखेच्यान हँड ओवर करता. कला अकादमीच्या कामा खातीर खूब वेळा क्रिटिसायज केल्ले. आतां क्रिटिसायज आनी ते तूं कितें उलयता म्हटल्यार आज जालें मरे उगडे. आतां त्या लोकां कडल्यान घे मरे तुमी, हांव कितें उलयता ताजेर. थँक्यू. अजून पर्यंत अशे बिल्स अजून सेटल जावना. बारीक कशें आसा, आमचो एडमीन ब्लॉक आसा. आमी एक्चुली नवे तेंच सामान जें आसा तें लावपाक आमी हें घेतिल्लो आसा, हातान घेतिल्लो आसा. त्यो बारीक गोश्टी कितें आसात पळय न्ही, त्यो जाले नंतरूच मागीर एक्चुअली फिगर आमी सांगपाचो. ते मला माहीत नाही, ते मला माहीत नाही. इफ्फीच्या स्क्रीन इथं होणार का नाही ते मला माहीत नाही. ते सगळे ESGना प्रश्न करा तुम्ही. हां, स्क्रीन पूर्वी सुद्धा कधी होती तर ते बाहेरून आणत होते ना. पूर्वीपासून कधी स्क्रीन होती. आमचा फक्त प्रोजेक्टर आहे आता, ते त्यांनी अरेंजमेंट करायची.